काल रात्री 8:30 ते 9 या दरम्यान एक रायबंदरा इन्सिडंट घडलो आणि तो इन्सिडंट म्हटल्यार मॉनिटर लिझर्ड आमी जेका कोंकणीन घार म्हणटा तेका एका टू व्हिलरीचेर सायडीक घट धरून व्हरतना आमकां एक व्हिडिओ व्हायरल जालो आणि जेन्ना ह्यो व्हिडिओ व्हायरल जालो तेन्ना रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन केलें आणि त्यांची इन्वेस्टिगेशन जावन जो फॉलोअप आसा तो आतां आमी जाणून घेवया. एज पर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर इन्फॉर्मेशन तेंच्यांनी जी व्हेहिकल आसा तांकां लोकेट केल्लेले आसा आणि तांकां तेंची डिटेन करून तेंची स्टेटमेंट आहा ते रेकॉर्ड केल्लेले आसा. आतां जी व्हेहिकल ओनर आहा तेंची स्टेटमेंट कितें आहा तें जाणून घेवया. तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे ते म्हणटाले की आमी घरा वताले आणि घरा वतना आमच्या गाडयेक फुडें येवन ते मॉनिटर लिझर्ड आहा ते आदळ्ळे आणि तेका आदळ्ळे म्हणून ते सेफ लोकेशनाचेर व्हरून रिलीज करपाचें आशिल्लें म्हणून तेंच्यांनी तो तेका पिक करून तेंच्यांनी आतां सेफ लोकेशनाचेर व्हरताले. सेफ लोकेशनाचेर पावच्या पयलींच ते मॉनिटर लिझर्ड आहा ते एक्टीव जाले आणि एक्टीव जाल्ल्या कारणान तेका तेंच्यांनी जे रिबंदर सर्कल आसा थंयसर तेंच्यांनी रिलीज केल्लेलें आसा आणि आतां सद्या RFO मंगलदास देवशेकर आणि तेजी टीम आसा ती मंडे वचून त्या लोकेशनाचेर वचून जी लोकल शॉप ओनर्स आसा तेंचे कडेन वचून स्टेटमेंट आहा ते व्हेरीफाय करता.